ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन आणि मोपा लोकल टॅक्सी असोसिएशनान दिल्लो वेळ सोंपिल्ल्यान टुगेदर फॉर मोपा विमानतळ ह्या संघटनेन नागझर सावन धरणे आंदोलनाक सुरवात केला. मोपा विमानतळाचेर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड दिवपाची मागणी बेगोबेग पुराय करूंक ना जाल्यार मंगळारच्यान आंदोलनाक सुरवात करतले अशी शिटकावणी टुगेदर फॉर मोपा विमानतळ ह्या संघटनेन दिल्या. तशेंच मोपा विमानतळाचेर भायल्यान येवपी गाडयो आडायतल्यो अशें तांच्यांनी सांगलें. एअरपोर्ट जाला अजून आमकां जो कायद्यान जो स्टँड आहा येलो ब्लॅक हो आमचो ब्लू कॅप अजून आमकां मेळूंक ना. कितले 90 लाख सुमार जमनी आमच्यो घेतलो सरकारान. 80% अजून ते कंपन्सेशन दिवंक ना. आतां लोकांनी कितें तें बिझनस करपाक गाडयो टॅक्सी काडला तरी पूण आमकां अजून जे सीएमान जे 1 एप्रिलाक विकान प्रेस दिल्ले ह्या म्हयन्यान 30 तारखे भितर जातले म्हणून सगळो नोटिफाय स्टँड जो असोसिएशनाक सगळो हँडओवर दितले अजून जावंक ना. आयज 1 मे जालें अजून परमीट एक स्टँड नोटिफाय करूंक तांकां अजून जमना. 10 दिसान तो जाता तो सगळो प्रोसिजर. फाल्यांसून जो जायना आयजसून फाल्यांसून आमी जे रस्त्यार आमी जो एअरपोर्ट रोड लिंक नागझर आसा ते आमी सगळेच गाडयो सगळ्यो आडयतलो. जितल्यो गाडयो पिकअपाक येतल्यो जे सर्वीस दिता एअरपोर्टाक बाकीच्या प्रायवेट कावंटराक सगळे आमी गाडयो चक्काजाम करतले. हे आमचें वॉर्निंग आहा.